ग्रामसभा घेऊन वाढीव टॅक्सांक मान्यताय मेळोवपी बोगमाळो ही गोंयांतली पहिली पंचायत जावन रावल्या. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें. बोगमाळो पंचायतीन कमर्शियल टॅक्स आनी पंचायत वाठार वाडोवपाचो निर्णय घेतला. पंचायत आत्मनिर्भर जावपाचे दिकेन हें पावल अशें ताचें म्हणणें. खास ग्रामसभा घेवन कमर्शियल टॅक्स आनी पोरण्या बिल्डिंगा वयलो कर वाडोवपाचो निर्णय बोगमाळो पंचायतीन घेतलो. लोकांक विश्वासात घेवन आनी थळावो आमदार आनी पंचायत मंत्री माविनाचे मजतीन पंचायत वाठार विकसीत करपाचो हावेस पंचायतीन दवरला. आमचो हेतू असो आहा, प्रत्येक पंचायत स्वताचे आपले फंड्स जनरेट करपाक तांकां ताकद आसपा जाय आनी तेणी पयले आपले कर्तव्य फुलफील करपा जाय. ताका लागून आमचे सरकारान एक आदेश दिल्लो की आमी हे बी जे आसात, हाऊस टॅक्स आहा, कमर्शियल टॅक्स आहा आनी बाकीचे जे रेवेन्यू तेंचे अजून कलेक्ट जायना ते कलेक्ट करपाचे आनी जे इतले वर्सां केन्नाच रिविजन म्हणल्यार ते जावना, ते रिविजन जाले उपरांत हाऊस टॅक्स तितले ठरावीक जो स्लॅब आमी ठरयला फॉर डिफरंट टायप ऑफ पंचायत ते प्रमाणे तेणी इन्क्रीज करपाचे. आनी म्हाका खूश भोगता की आय थिंक बोगमालो पंचायत इज द फर्स्ट पंचायत टू टेक अ ग्रामसभा, लोकांची परवानगी घेवन हाऊस टॅक्स जावन दी, कमर्शियल टॅक्स जावन दी, फर्स्ट टायम जो इंट्रोड्यूस जाता ते वेवस्थीतपणे हे कलेक्शन जातलें. पर्यटन नदरे मुखार दवरून उपक्रमांचेर भर दितले अशें सरपंच संकल्प महालेन सांगलें. तशें जालें जाल्यार पंचायतीची येणावळ वाडटली आनी ही येणावळ वाडली जाल्यार गार्बेज टॅक्स आमी उणो करतले अशें उतरे सरपंचान दिलां. सो नवो आमी चार्ज घेतल्या उपरांत चडान चड लास्ट टर्माचेच मेंबर हांगासर आहा, 3-4 मेंबर लास्ट हेचेच आसा आनी थोडे न्यू जॉयन जाला आमकां. सो तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी लोकां मुखार गेले की हो पॉसिबल वे आहा वेरीन वी कॅन टॅप रेवेन्यू. सो कमर्शियल टॅक्स इम्प्लिमेंट करपाचो. मागीर जी ओल्ड स्ट्रक्चर आसा अरावंड 403 हे ओल्ड स्ट्रक्चर आहा वेरीन दे आर पेईंग जस्ट अरावंड 100 रुपीज, 250 रुपीज अशें आहा. सो तांकां आमी सोदून काडले, तांकां कॉन्फिडन्सान घेतले. ग्रामसभा एक घेतली, तेच्या भितर आमी असेसमेंट घेतले. परत स्पेशल ग्रामसभा ह्या संडे घेवन सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक टॅक्सिंग जायना आनी आमचो गांवचो जो लोक आहा तांकां कसो त्रास जावचो ना ह्या गजालीची काळजी घेवन सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हो टॅक्स असेसमेंट आनी एनहेन्समेंट हो प्रोसिजर सगळ्यां मुखार हाडला. आनी त्या मदतीन एक व्हडलो जो मेजर नल्ला आहा तो क्लीन केलो आनी फुडें आमचो विचार आहा सरा वांगडा आमी बसून विचार करपाचे कशे बॅकवॉटर्स आमी तेजे टुरिजम कशें प्रमोट करतले. कित्याक बोगमाळो इज टुरिजम बेस्ड म्हणल्यार इकॉनॉमी आमची टुरिजमाचेर चलता. सो टुरिजम कशें अट्रॅक्ट करतले, न्यू टुरिस्ट कशे, बरे टुरिस्ट कशे अट्रॅक्ट करतले हेचेर आमचो विचार आसतना लोकांनी तितलेच कॉपरेशन दिवपाक जाय. आतां हो रेट वाडोवपा खातीर आनी अनेन्समेंट असेसमेंट करपा खातीर लोकांनी मेजरली आमकां सपोर्ट केला. असोच सपोर्ट लोकां कडल्यान जाय. येत्या त्या कांय दिसां भितर बोगमाळो भितर येत्या त्या 5 वर्सां भितर मेजर ड्रास्टीक चेंज डेव्हलपमेंट वायज दिसतले इतलेच सांगपाक सोदता. फिगर वायज हाऊ मच इट विल बी डबल्ड अप? इट विल बी डेफिनेटली डबल्ड अप. कित्याक कॉमर्शियल टॅक्स म्हणटा तो आमकां नासलोच. सो इट विल बी डबलिंग अप हे करून. आनी गार्बेज जनरेशनूय आमचें बऱ्या पैकी जाता. सो वी आर इन प्रोसेस. जर जालो जाल्यार हो जर टॅक्स आमी डिसिजन घेतला तर जालो जाल्यार लोकांक ते रिलॅक्सेशन दिवपाक सोदता जो गार्बेज टॅक्स आमी घेता. सो जर मॅच जालें आनी बऱ्या पैकी आमचें जनरेशन जालें, रेवेन्यू जनरेशन जालें जाल्यार वी वील टेक अ स्टेप अहेड इन डिक्रिजींग द गार्बेज टॅक्स वीच वी आर करंटली टेकिंग. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी शिवानी सांगेलकार.